नमस्कार. दोनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉबाच्या बोवाळात दुसरे रॅकेट. बोगस शिक्षणीक प्रमाणपत्र दिवपी रॅकेट क्रायम ब्रांचीन एक्सपोज केले. पणजे, म्हापशें, फोंडेच्यान 5 जाणांक अटक. तांणी आतां मेरेन खंय 20 जाणांक फेक सर्टिफिकेटी दिल्यात. तातूंतलो एकलो सरकारी स्टाफ. पिवन आशिल्लो सर्टिफिकेट लावन LDC. ते वटेन मडगांव एके स्कुलात फेक सर्टिफिकेटींनी जॉब. Crime branch has busted one fake certificate racket and has arrested 5 accused involved in it. According to crime branch, accused namely Bindi Parab, who is resident of Gondalim, is the mastermind of this entire racket, and the investigation has revealed that so far she has issued approximately 20 fake certificates. Crime branch has also arrested Bhavesh Haldankar, who was working as agent for Bindi Parab. Crime branch has further 3 receiver of fake certificates, namely Neeraj Gawre, Vishnu Das Bhomkar and Yashwant Kholkar. They received fake certificate from Bindi and Bhavesh after paying approximately 25 to 35,000 rupees. During the preliminary interrogation, Bindi Parab has disclosed that she used to charge 25 to 35,000 rupees for issuing 10th to 12th standard fake certificate and 55 to 1,35,000 rupees for issuing graduate course fake certificates. Investigation in this matter is further going on. इतले मजगती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान मडगावच्या मायनॉरिटी स्कुलाचे प्रकरण लेगीत बीजेपीचेच म्हण आरोप केला की मडगांव एक जे स्कूल जातून नोकर भरती जाल्यो ज्यो सर्टिफिकेट थंय लायल्या त्यो सगळ्यो फेक आणि ते लिंक खंय वता ते लिंक परत बीजेपीच्या मायनॉरिटी सेल चेअरमॅना कडेन वता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुलीस कडक कारवाय करीत आसात म्हणूनच इतले जाण सापडल्यात. मंत्री रवी नायक उलयलो. जॉब स्कॅमाचे गॉडफादर गॉडमदर सगळे सापडटले, मंत्री सांगता. प्रकरणाची सखोल चौकशी करची, खासा करून तांची चौकशी जावची जाणी पैसे घेवन लोकांक नोकरेक लायल्या, उत्पल पर्रीकरान मागला. सर, हे आता पळय जॉब स्कॅम हे चल्ला म्हणून आयकूं येता पळय, तेच्या बद्दल तुमचें कितें मत? पण पयलीं सर अशें आयकूंक येतालें आमकां इतले वर्सां. हय, पण कशें हांकां डेरिंग जाता जावं कितें कोण कोण आहा हितून अशें तुका दिसता? पण पुलिसांनी मातशें म्हाका दिसता कडक एक्शन घेवपाक जाय म्हणटा. तुमचें कितें मत काय म्हणटा? कडक घेतला मरे चालू आहा ना तेंगे कडक घेतला पुलिसांनी. हय, म्हणून इतले शोध लागलो न्हू पळय चालू आसा. बरें हुशार काय ना, कोण गॉडफादर आहा तो येवपा जाय म्हणटा फुडें, हेच्या फाटल्यान म्हणटा. गॉडफादर गॉड मादर ते मागीर सगळें मेळटलें. ओके. इतले मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची खर चौकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. ना, हांव पळयल्यार एकंदर 2 कॅटेगरी आसा. काही लोक आसा अशें दिसता जे आयकपाक येता तातूंत की तांणी जॉब दिता म्हणून सांगून पयशे घेतल्या. दॅट इज लायक डायरेक्ट फ्रॉड. ते कोणा कडल्यान पयशे घेवन कोणाक फटोवन, सो ताचेर एक्शन जावकूच जाय, ताचेर एक्शन चालू जाल्या. पण आनी एक कॅटेगरी आसा, तांणी पयशे घेवन जॉब दिल्या आणि हाचेर एक व्हिडिओ कालूच व्हायरल जाल्लो. म्हणजे इवन MLA म्हणटा की तो मिनिस्टराक आपणे पयशे दिल्या ते रिफंड दी म्हणून. सो असो कालूच एक व्हिडिओ पळयला. सो एकंदरीत हे आसा पळय हाचेर सारकी चवकशी जावची पडटली. खंय तरी वातावरणूच अशें जालां, अशे लोक तयार जाता जॉब विकून म्हणजे दिता म्हणून सांगपाक, अशे इतले केसीस येता. सो एक खंय तरी सारके हाचेर सखोल चवकशी जावंक जाय. एस्पेशली जाणी पयशे घेवन जॉब दिल्या, जे आमदार सांगता मिनिस्टरान घेतल्या, ताचेर चड इम्पॉर्टंट आसा जावपाक. मिनिस्टर लेवलाचेर MLA असून सुद्धा असे जॉब स्कॅम जाता तेच जॉबान हे आमी केन्ना आयकूच नाशिल्ले. अशें केन्ना जावं शकता आनी अशें कोण करतलो इतली कापासितात पयलीं कोणाची नासताली. सो एक खंय तरी ताचेर एक चाबूक बसपाक सारकी चवकशी जावन एक्शन घेतली वचूंक जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि चेतन गावस. 15 नोव्हेंबर पुराय देश भगवान बिरसा मुंडाची जयंती मनयतात. ह्या वर्सा बिरसा मुंडाच्या 150व्या जयंती वर्साक सुरवात जाता.
गोंयांत आयजूय कांय घटकां कडल्यान आदिवासी समाजांतल्या लोकांचें धर्म परिवर्तन करपाचो यत्न सुरू आसा. असल्यो घडणुको खपोवन घेवचे नात, लोकांनी सादूर रावचें, बिरसा मुंडा जयंती सुवाळ्या निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. हो प्रकार गोंयांतूय बी थंय ब्रिटिशांनी केलो, हांगा पोर्तुगीजांनी केलो. आमकां सगळ्या जाणांक हें खबर आसा, आमकां सगळ्या जाणांक हें निश्चितच जाणा. आनी जो समाज आमी म्हणटा सदोदीत मागासलेलो आसता, ज्या समाजात शैक्षणीक अभाव आसता, ज्या समाजात म्हणजे जाका म्हणटा की शैक्षणीक आनी आर्थीक अभाव आसता, ते सॉफ्ट टार्गेट बेगीन जावपाक शकता. हे भगवान बिरसा मुंडा हांच्या तकलेंत आयलें. एक समाजाचें परिवर्तन करपा आसत जाल्यार त्या समाजांतल्या लोकांचें आपल्या धर्मांतरण करप न्ही, हें तेंच्या लक्षांत आयल्या उपरांत तांच्यांनी ताका विरोध करपाक सुरवात केलो. म्हणून आपल्या परिसरांत रावपी लोक हेंचें धर्मांतरण जावचें न्ही, तांच्यो जमनी तांच्याच कडेन उरच्यो. 60 वर्सां उपरांत सुद्दां हे काही लोक करता. ह्या लोकां पासून शादूर रावपाची गरज आसा. ह्या पद्दतीचें धर्मांतरण परत एकदां आमी खपोवन घेवचें ना हें सांगपाची गरज आसा. ट्रायबल समाजांतल्या मनशाक, एसटी समाजांतल्या मनशाक आमच्या गोंयांत ज्या पद्दतीन हिंदू आसतले किंवा कॅथलीक आसतले, जे एसटी समाजांत आसा त्याय सगळ्या जाणांक ह्या पद्दतीच्यो सगळ्यो योजना जवळपास मोर दॅन जवळपास 26 स्किमी, ह्यो सगळ्यो स्किमी हो तांकां सदोदीत फायदो जायत आसा. बाळेच्या दंगलींतलो आरोपी बरकत अलीक सीबीआयन निमाणें अटक केलो. फाटलीं 8 वर्सां तो फरार आशिल्लो. 2011च्या बाळी दंगली उपरांत तो सावदी अरेबियांत आशिल्लो. ताचे आड रेड कॉर्नर नोटीसूय काडिल्ली. बरकत अलीक कोर्टान न्यायालयीन कादयेंत धाडला. हे केशींत 13 आरोपींची सुटका जाल्या, मात बरकताक नव्यान सुनावणी चुकना. In 2011 Bali riots case, investigation agency CBI has succeeded to arrest absconding accused Barkat Ali. As Barkat Ali was absconding, CBI has issued lookout notice, and through Interpol, a red corner notice was also issued. Acting upon the red corner notice, Saudi Arabia police had detained, but later through Interpol, Barkat Ali was handed over to CBI. Barkat Ali was brought to India and he was produced before Delhi court, and later on he was remanded to Goa. In Goa, he was produced before South Goa court, but trial in this case for the accused who were available before the court is concluded. There is no scope of further custodial interrogation, so he has been sent into jail in judicial custody. In 2022, trial court had acquitted remaining 13 accused in this matter, but as Barkat Ali did not face the trial, he has to face the trial afresh. Mukesh Kumar for Prudent. घरात काम करपी चोर. ओल्ड गोवा पुलिसांनी घरात काम करपी काशीबाई नायकाक अटक केल्या. ती खंय मूळ खानापूरची. ज्या घरात काम करी थंयच्यान वट्ट 5 लाखांचे भांगर घेवन ती खानापुरा पळोवन गेली. सर भांगरांची कांकणां, एक भांगराचो नेकलेस आनी एक मोदी घेवन तिणें फुज्ज्यो काडल्यो. ओल्ड गोवा पुलिसेन काशीबाई नायक हिका खानापूरच्यान हांगा अरेस्ट केला. तेजेर कंप्लेन आसली की काशीबाई नायक ही ओल्ड गोवा एका घरांत एक सर्वंट जी काम करताली त्या घरांत तेच्या घरांतल्यान तेंच्या भांगर चोरल्या म्हणून कंप्लेनांची कंप्लेन आहा की तेंच्या घरांतल्यान 6 कांकणां, एक नेकलेस आनी एक मोदी, टोटल हेजो एमावंट 5 लाखाचो जाता आनी तांकां डावट आसलो हिणेच चोरल्या म्हणून. तेन्ना मागीर पुलीस स्टेशनान ओल्ड गोवा कंप्लेन दिली. मागीर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान आपली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें आनी तिका जी सर्वंट आसली काशीबाई नायक हिका खानापूरच्यान अरेस्ट केला आनी आतां ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान हाडला. आतां तिच्या कडल्यान जे गोल्ड आसले ते सगळे आतां रिकवर जाल्ले आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ती ओल्ड गोवा पुलीस करता. स्टुडंटा खातीर किशोर नायका वांगडा हांव ओमकार फळारी. ह्यो एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयांत ग्रावंड वॉटर रेग्युलेशन कायद्या खाला फायनी खर करपाची अधिसुचोवणी सरकारान काडल्या. कायदो मोडून बोरवेल पुरल्यार वा प्रदूषण करून बांय पुरल्यार 5 लाखां मेरेन फायन. प्रक्रिया करिनासतना
सांड उदक वा हेर दूषित उदक सोडून भुजल प्रदूषण केल्यार 1 लाख ते 10 लाख मेरेन फायन. पयल्या फावट खंय 1 लाख मेरेन फायन, मात गुन्यांव परत केल्यार 5 ते 10 लाख मेरेन फायन पडटली. गोंय सरकार भारताची पयली पुरायपणान टॅक बेस्ड ऑनलायन लॉटरी सुरू करता. लॉटरीचो पयलो ड्रॉ 24 नोव्हेंबराक जातलो. रिती ग्रुपाचो फावंडर अरुण पांडे सांगता. रिती स्पोर्ट्साक गोवा स्टेट ऑनलायन लॉटरी स्किमी मार्केट करपाक आनी विकपाक परवानो मेळ्ळा. ह्यो स्किमी गोंय सरकारान प्रमोट केल्या. Hello everyone, this is Arun Pandey. Hello Goa. I am very happy to be here and really exciting for this day. And I was really looking forward to start this new invention of this state. And time has come, time has arrived, and we are going to float this online lottery from 24th November and this will be first draw on 24th November. Name will be Great Goa Games. You can come and play Lotto, Keno, whatever. I mean, I will make sure, our team will make sure that you will get transparency over there, and what is important for government and important for consumer, we will make sure that we are able to satisfy everyone. I am really looking forward to host you all, and let's come and play and enjoy the charm and vibe of Goa. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक जाल्ली आवय पूत उमा पाटील आणि शिवम पाटीलाक 2 दीस पुलीस कस्टडी. पुलिसांनी 2 मोटारी आणि 2 व्हीलर जप्त केल्या. उमा पाटीलाचेर नेवीत जॉब दिवपाचे आनीक एके केशीत कागाळ. 1,70,000 उखलिल्ले. ते वटेन पुजाचेर कालापुरा, दिपश्रीचेर पणजे, कारंजळे दरेकी 10 लाखांच्यो आनीक केशी. वास्को JMFC कोर्टान उमा पाटील आणि तिचो पूत शिवम पाटीलाक 2 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. आरोपींकडच्यान 2 मोटारी आणि 1 2 व्हीलर जप्त केल्यात. दोगांनी एकल्याकडच्यान नोकरी दिवपाच्या नांवान पयशे उखलिल्ले. बेरेस्तारा उमा पाटीलाचेर आनीक एक केस नोंद. बायणाचे एके बायलेक तिणें खंय नेवीत पिवन म्हणून नोकरी दिता अशें सांगून 1,70,000 रुपया उखलिल्ले. मजगती पुजा नायकाचेर पणजे आनीक एक केस रजिस्टर जाली. कालापूरच्या एकल्याकडच्यान जॉबा खातीर खंय 6 लाख घेतले म्हूण आरोप. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक दिपश्रीचेरूय पणजे पुलिसांनी आनीक एक केस नोंद केल्या. तिणें खंय करंजाळेच्या एकल्याकडच्यान 10 लाख रुपया उखलिल्ले. कॅश फॉर जॉबाची एक प्रकरणां भायर सरतात. ट्राजन डिमेलोन सरकाराचेर फोग काडला. We are saying this government should be dissolved, and unless the governor takes over charge, he has no power to order anything on this scam. आता जॉब स्कॅम बरोबर आहे. आता याचे 2 बाजू आहा. या इन्व्हेस्टिगेशन जे जावपाचें आसा ते जावंक जाय फॉर ऑल द पीपल कोणाक जी एम्प्लॉयमेंट मेळना. 2017 हो सरकार येयला तेन्ना सगळे ऑल हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. इतले मजगती ह्या प्रकरणात उसरा सांजे मडगांवां आनी एकट्याक अटक जाली. 2020 दोगा बायलांनी जॉबा खातीर एकल्याकडच्यान पयशे घेतिल्ले म्हणून मडगांवां पुलिशेंत कागाळ नोंद. आमकां न्ही म्हाज्या भावाक जॉब लायता म्हणून 2 बायलांनी पयशे घेतिल्ले 2020. पूण आतां 4 वर्सां जालीं. आयज करता फाल्यां करता अशें म्हणून अजून आमचे पयशे पडटय दिना आनी जॉबूय ना. म्हणून आतां म्हाजो एक वेल विशर आसा. वेल विशरान सांगलें मातशें डेप्युटी सुप्रिटेंडंटाक घेवन मेळया आनी पळोवया कशें आसा तें. तेंच्यांनी रोखडेंच एक्शन घेतलें आनी डेप्युटी सुप्रिटेंडंट मिस्टर सिद्धांत शिरोडकर एंड PI मिस्टर तुलसीदास नायक हांच्यांनी रोखडें एक्शन घेवन आमकां न्याय दितले अशें म्हणून सांगलां. आतां पळोवया फाल्यां कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
सोमार मेरेन कॅश फॉर जॉब स्कॅमांची चौकशी करूंक सरकारान जुईजाची नेमणूक करची, नाजाल्यार बीजेपीचे स्कॅम घेवन दारादारांनी वतले म्हूण काँग्रेसीची शिटकावणी. जॉब स्कॅमांत मंत्री आमदार राजकी फुडाऱ्यांचो हात, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पाटकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो आरोप. आमी डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिसाक आमी तक्रार दिल्ली. आमी तातूंत डिमांड केल्लो की हातूंत हाय लेवल लोक आसा, फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आमी डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल SIT फॉर्म जावपाक जाय, ताज्या मार्फत तें इन्क्वायरी जावपाक जाय. ताजेर अजून कांय ना. आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर, ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना. ह्या सरकाराक, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या आठवड्या मेरेन, सोमार मेरेन जर तर हें सरकार आमी जो डिमांड केल्लो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान, घराघरांनी, वाड्या वाड्यांनी हें आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले. कित्याक हो प्रश्न आज प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. आज प्रत्येक गोंयकार नोकरेक लागून तळमळटा. गोंय राज्य ह्या सरकारान पयल्या स्थानार व्हरून दवरिल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आज गोंयच्या युवकाक जॉब ना. म्हापशेच्या 20,000 स्क्वेअर मीटर जमीन हडप केल्ल्या प्रकरणात फरार आशिल्लो दुबावीत सुलेमान उर्फ सिद्दीकीक लँड ग्रॅब SITन कर्नाटकात उखल्लो. 2022 सावन तो फरार आशिल्लो. SIT land grab has arrested Suleiman Siddiqui, who was absconding since 2022, and a lookout notice was issued against him. This is the case of illegal land grab, which was initially registered by Mapsa police for illegally grabbing a plot and measuring more than 20,000 square meter. Later on, this case was transferred to SIT land grab. But Suleiman Siddiqui was absconding, but finally after tracking his movements, he has been arrested from Karnataka. The case is further under investigation. Mukesh Kumar for Prudent. CBIची पणजे पाट्यार रेड. अकस्मात रेड मारून लाचखोर अधिकारी अतुल वाणीक धरलो. पणजे पाट्यार ताचे गाडयेक ट्रॅक करून ताका लाच घेताना रंगी हात धरलो. कॅश सापडल्या. 10 ते 12 जाणांची CBI टीम आशिल्ली. वाणी खंय झोनल अकाउंट्स ऑफिसात इन्कम टॅक्साचे अकाउंट्स पळयतात त्या विभागात काम करतालो. ताका 4 दीस रिमांड. गोंयच्या वीज पुरवणेचे मळार मोठी खबर. तमनाराची म्हापशा ते शेळडेची लायन चार्ज जावन कमिशन केली. हे लायनीचो बार्देस, दिवचल, सत्तरी, सांगे आनी धारबांदोड्या तालुक्यांक लाव जातलो. दुसरी शेळडे ते शेळडे लायन रोखडीच जातली. तमनार लायन पुराय इको फ्रेंडली. लायन घालतना कसलेच केमिकल वा नॉन बायोडिग्रेडेबल गजालींचो वापर करूं ना. गोवा स्टेटी खातीर एक मेजर बूस्ट आसा तो म्हणल्यार जी गोवा तामनार लायन आसा ती रेडी जाल्ली आसा. तिचें फूल काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी ती बेगीनूच कमिशन जातली. गोवा तामनारांची 400 kV लायन आसा, तशेंच 220 kV लायन आसा शेल्डेम टू म्हापशा, ती चार्ज केल्ली आसा. जी 400 kV लायन आसा शेल्डेम टू म्हापशा ती ऑलमोस्ट कमिशन जाल्ली आसा आनी जी 220 kV लायन आसा ती थोड्या दिसांनी कमिशन जातली. हेतून जे चडशे तालुका कवर करते म्हणल्यार बार्देस, बिचोले, पोंडा, केपें, धारबांदोडा, सांगे हे तालुक्यांनी ही लायन पास जाता आनी सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. तेंच्यांनी जी स्टेशन चार्ज करची पडटा ती चार्जूय करून सगळें कमिशन करून प्रोसेस रेडी दवरिल्लो आसा. बेगीनूच हेची इनोव्हेशन जातलें. गोवा तामना लायन स्टार्ट जाली की खूब कडेन जो लायटीचो सप्लाय कमी आसा, पावर सप्लाय कमी आसा, ताका खूब फायदो जातलो. सप्लाय प्रॉपर गावतलो. खूब इंडस्ट्रियल एरियान जंय लायट कमी पावता, लायट कमी असल्या कारणान मदीं मदीं इंडस्ट्री शॉर्ट करचे पडटा, बंद करचे पडटा. एकदां ही लायन चालू जाली की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तांकां बरें पडटा. तशेंच जे घरांनी खूब कडेन लायन कमी पावता, पावर पावना सारको, तांकांय बरें पडटलें. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार. सांकवाळे पंचायत खंय आतां भुतानी प्रोजेक्टाच्या प्रकरणात TCP आनी MPDA कडच्यान टॅक्निकल सल्लो घेतली. मुख्य शार नियोजक आनी MPDA कडच्यान भुतानीक दिल्ल्या बांदकाम लायसनांचेर
तंत्रीक सल्लो घेवपाचो थाराव घेतला. पंचायतीच्या सचिवान तसो पत्र व्यवहार TCP कडेन केला. ही असल्यो दनपारच्यो खबरो परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.